नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. राज्यांत वेंचणुकांच्या वाऱ्यान बरोच नेट धरला. प्रत्येक पक्षाचो आपल्या परीन वावर चालू आसा. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपाचे गोंय वेंचणूक प्रभारी, महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीसा सयत कांय राजकीय फुडारी गोंय दौऱ्यार आसा. तरुण तेजपाल प्रकरणात उच्च न्यायालयान व्हर्च्युअल सुनावणे खातीर 27 ऑक्टोबर तारीख निश्चित केल्या. गोंयांत फुडलें जें सरकार जाता तें भाजपाचें सरकार आसचें ना हाची जबाबदारी हांव घेतलो. आप मगो आरजी काँग्रेसीच्या तेंक्याक हांव तयार आसा, मात गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो तेंको नाका. आमी मायनींग फोरम तयार करतले आनी जंय मायनींग अवलंबीत वाठार आसा थंय आमी भाजपा आड उमेदवार दवरतले म्हूण पुती गांवकर उलयला. हडफड्यां 4 चाकी उदकांत पडून पुणे महाराष्ट्रांतल्या 2 जाणांक मरण आयलें. पिळण उजो पालोवपी दळान गाडी उदकांतल्यान भायर काडून दोगांच्यो कुडी भायर काडल्यो. शुभम नितीन देडगे आनी ईश्वरी उमेश देशपांडे अशीं मरण आयिल्ल्यांची नांवां आसात. केंद्र सरकार गोंयांतली बेरोजगारी कमी करपाक पर्यटन मळार विविध रोजगार संदी उपलब्ध करपाचे आसात. त्या खातीर गोंयाक फावो ती मदत करतले. फुडल्या म्हयन्यांत हांव गोंयांत येतलो तेन्ना पर्यटन मळार रोजगाराची संदी ह्या विशयाचेर चर्चा करतलो. ताका लागून जाय ते उपाय आखतलो म्हूण केंद्रीय पर्यटन आनी सांस्कृतीक मंत्री किशन रेड्डी उलयल्यात. आदलो काँग्रेस गटाचो अध्यक्ष ट्रेवर पिंटो हांचो आम आदमी पक्षांत प्रवेश, जाल्यार ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर हांचो काँग्रेस पक्षांत प्रवेश. 2022च्या वेंचणुकेंत गोंयांत भाजप पुराय भोवमतान जिखून सरकार स्थापीत करतले, कारण गोंयांत भाजपान खूब वावर केल्लो आसा. 10 आमदार फाटले फावट काँग्रेस सोडून भाजपात कित्याक आयिल्ले हाचें चिंतन काँग्रेसीन करपाची गरज आसा म्हूण भाजपाचे गोंयचे वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस उलयल्यात. सरकारान स्वयंपूर्ण गोंया खातीर वापरिल्लीं वाहनां भायल्या राज्यांतलीं आसा. स्वयंपूर्ण गोवा चित्ररथ महाराष्ट्रांतल्या वाहनांचेर मुखेलमंत्री सावंतान केला म्हूण टिका काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केल्या. आयतारा रातीक बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा लागसार घडिल्ल्या अपघातांत पर्वरेच्या विराज मेहताक मरण आयलें, जाल्यार एकटो गंभीर जखमी आसा. आक्षे पंचायतीच्या सरपंच पदार ग्रेशियस शावियर हांची निवड जाल्या. थळावो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान नव्यान निवडून आयिल्ल्या सरपंचाक परबी भेटयली. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.